वाक्य होकार देऊन गायन घेऊया. G16. तारकाये बेगीन बेगीन मोल बावेली उद्रोशी. तारकाये बेगीन बेगीन मोल बावेली उद्रोशी. काकातुली गाडूगा देव बरी सांज दी मोगाळ बाबडिंदो सगळ्यांक तुमकां एक कार्य मिसांत आयचें नवें मंडावळ कोत्ता इग्रेजा सॅक्टर खरी भाशेन तांच्या पासत मागुया जीं बोलिकेंत आहात त्या सॅक्टरांत तांचो उगडास करुया जे आमचे बायले गांवांनी काम कोत्तात ते तांचोय उगडास करुया आनी जांकां आयज मागण्यांची चड गरज आहा तांचे आमच्या मागण्यांत धरुया. बापाची आनी भुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जाणट्या सोवे हुस्को दाखोवन तांच्यांत बोरवासो वाडोवया. जाणी आपलो बोरवासो केदींच सोडूंक ना ती सुभागी. सिराक्याच्या पुस्तकांतली ही वोळ घेवन शेपाय शामाय आनी जाणट्यां खातीर भेटयलोल्या दिसा निमतान आमच्या पाप साहेब लियो 14 हाणें आपलो संदेश दिवन अशें सांगलें: आमची शेपाय शामाय जावन आसात बागिवंत, जिविताची पयली गवाय आनी बोरव्याशाची खुणां. खऱ्यांनीच जाणटी पिराय एक बागी वेळ जावं येता, जंय लांब जिविताच्या उज्यांत बोरव्याशाची तपासणी, आनंदाचो उगम आनी देवाचेर विस्वास स्थिर जावंक एक संदी जावं येता. ह्या नोवेनांत तांचो उगडास करतना तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचें हें जाणटेपण कुरपेन भरलोलें जावंक आमचो सगल्यांचो तांकां सहकार मेळूंक देवाची कृपा आनी स्मृती ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आनी आमच्या जाणट्या भावा भयणींक मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावतो फळ मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. सदांच कुवार मरीक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणींनो ती आमच्या सरस्वत्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या 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 काकूट कोर. सोम्या सोम्या सोम्या
kor. Krista, Krista, Krista kakut kor. Krista, Krista, Krista kakut kor. Somia, Somia, Somia kakut kor. Somia, Somia, Somia kakut kor. प्रार्थना। सोर पदवीदार देवा ते बासायल्ल्या सरोंडराक बऱ्यो कन्याचे दिवटे घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत सासणांत सुख भोगूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं इजायसाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सोर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगल्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगलीं राष्ट्रां ताचेशी चोडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरजा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सोर्वेस्पराच्या पर्वतार चोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यो. कित्याक सियोनातावन येतली सोमोर्त आनी जेरुजाल्यातावन सोर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तलवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. जबाब कांतार कोत्तेले आमी सोरेस्पराचे गोरा संतोसान वचुया. Soresporacia gora, santosan vucuia. Soresporacia gora, santosan vucuia. सोर्वेस्पराच्या घरा वचुया. हीं उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब. Soresporacia gora, santosan vucuia. आमी पावल्यां जेरुजाल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब.
Sorvesporacia gora, Santo Salvo Zuya. मजबूत एकेच बांदावळीचें ओशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुलां चोडून येतात, सोर्वेस्परांचीं कुलां तीं. जबाब: Sorvesporacia gora, Santo Salvo Zuya. सोगलींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सोर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागता. जबाब: Sorvesporacia gora, Santo Salvo Zuya. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, काळ पावलो म्हूण तुमी तर जाणत. न्हिदेंतलीं उठ्ठोच वगत जालो. आमी सोत मानून घेतला त्या दिसा परस आमची सुटका आतां ओदीक लागीं आसा. रात सोरोत आयली, दीस लागीं पावलो, देखून कालोखांतल्यो कोरण्यो सांडुया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. दिसा उजवाडा चलूंक जाय तशें माणसुकेन आमी जिवोया. मौज नाका, जोगडीं आनी नाटकायो नाकात. सोमी जेजू क्रिस्तूस तुमचें आंगत्राण जावन दी. कुडीक आनी तिच्या कुश्याक हे फुडें चीत दिवं नाका. देवाचें उतर हें. उद्गार. तुजी काकलूत आमकां दाखय सोर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. Sorvespoor तुमचे सव्य आसूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, नयेच्या दिसांनी अशें जालें, जशें जालें तशें मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. जसो बुट्टे आदल्या दिसांनी नये पेट टारवान भितर सरलो, तो दीस मेरेन लोक खाता पियेतालो, लोक जावन आनी लोक करून दिवन आसुल्लो. आनी पर्याळान येवन ताका सगल्यांक बुडोवन मारी पर्यंत तो कांयच नकळो जालो. तशें मनशाच्या पुताचें येणें जातलें. तेन्ना शेतांत आसल्या दोगां दादल्यांतल्या एकल्याक वतले, दुसऱ्याक सांडटले. दांत्यार दोळटल्या दोगां बायलांतल्या एकलेक वतले, दुसऱ्याक सांडटले. म्हणटोच तुमचो सुमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून जागृत राहात. हें मात जाणा जायात, चोर केन्ना येतलो तो गोरकार जाणा आसलो जाल्यार
तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार राहात, कित्याक तुमी चिंतिनात ते घोडेर मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. उबी रावया, सोत म्हणटा म्हणया. सोत म्हणटा देवाक स्वर्गांत मुखार वचणारा जेजू क्रिस्ताक तुज्या आत्म्या वरवीं दूर सांबाळलो. Tangi amelanci muspi kurun katolo, satmantan povitatne, povisobe, boktan tekta, sem bokshoni, kulicen jiampo, जिवितान. जेजूचें आमच्या जिवितांत बोरवाशाचें पावल म्हूण ओळखून घेवन ताका मेळूंक उजवाडाच्या पावलांनी जिवंक कांयच आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार उबारुया. आदलो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटालो, जुंय जाणट्यांक मान रेस्पेद ना थंय तरणाट्यांक फुडार ना. खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांचे आकारणेंत तांचें खूब योगदान आसा. जायतीं तत्वां मुल्यां तांचे उद्देशी आमच्या भुरग्याचे जिणेंत रिकतात. देवान तांकां आपल्या बेसांवांनी भरूंक तांचें बोल गोठाय मागुया. जाणटे पिराय म्हणल्यार सांडलोलें तरणाटीपण न्हय, पूण सोंदी एक शक्ती दितली जिविताची नवी माची अशें बॅटी फिडेन नांवाची एक फांकी बरोवपी म्हणटा. आमच्या जाणट्यांनी आपले हे परिस्थितीची हीच समजणी घेवंक आपले दीस देवाचेर पातयेवन जिवंक तांकां बोल करपा मागुया. जाणटे पिरायेर पावता तेन्ना तुका एक थावें जाता. देवान तुका 2 हात दिल्यात, एक तुजी सेवा करूंक आनी दुसऱ्या हातान दुसऱ्यांची सेवा करूंक, अशें ऑड्रे हेबर्न म्हणटा. जाणट्याच्या घरांनी सेवा कोत्तेल्यांनी तशेंच आमी ही चिंतना मनांत दवरून जाणट्यांच्या मोगान सेवा करूंक देवान बळ कृपा दिवची म्हूण मागुया. तुज्यान चलूंक नजो आसलें तेन्ना तांणी तुजो हात दवरलो आनी चलून व्हेलें. आतां तांचो हात धरून तांकां चलूंक तुजी गरज आसा अशें भावना गौतम म्हणटा. उपकारी काळीज आपणावून आमच्या जाणट्यांची काळजी घेवन तांचे हे पिरायेर आमच्यान घडटा ती कुशलकाय तांकां दिवंक देवाची कृपा बळ आमकां मागुया. मोगाडा बापा, आमच्या काळजा मनाची भावना आनी गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात, त्यो आमकां फोव कर. आमच्या पुताच्या येण्याक आमी सदांच बोरवाशाचे पावलांनी तयार आसूंक आमकां जे कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. पेटोनिंग आमी गाण घेवया. C14.
तिणी आमची पेटो घाता, आमची काळजां तातूंत घाता, आमची मोनां तूं गोड पिता, स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता. गोवा उदक आदारांता, गावाचो रोस सोर पिता, आमचें सूख दूख सोडवेत वयता. मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उदक बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार दिवपाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्गीचे बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका वंपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे आनी ताचे वरी तुजी खरी भक्ती संवसारांत आम करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरी सासणां सगळून जोडूंक आम पावशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीदारांनी सासणाच्या देव, सुरकाडी आनी सुरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओकाय दोनेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ म्हूण शेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें पुर्विले वचून पूण केले आनी सासणी तरावणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दिदूर आतां आमी आशेता तें बासायल्लें देणें तो बैवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवता बराबर आनी सर्गीचे सलदोल बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोतोरीं गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय.
उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मरलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिश्यांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें दिवून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कुळार गो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवंत बापा, फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिमिया आमचे आदारी गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवास धरून मेल्यात ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या सुमेस्ताक ते पडजडीत मुखाम आपणे फाव कर. आमा सुमेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मरेद्याचे माई संगाती भाग्यवंत झुजाय जपोती, भाग्यवंत दोत्तां, भाग्यवंत जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यात ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वनुनांनी भयभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सरणराच्या नेमानान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता,
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दयाकण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवण राजा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शानोत रेखतांव तर आमकां सुदारका कुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय Smeis Christa, doin dotam lei तुमकां शांती दोतां म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दीप आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो शेत आनी राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संसारा पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दे शांती दे हो जेजू ह्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा त्या शेळीच्या जेवणाक वांड घेतात ते आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
Amen.
प्रार्थया. देवा आमचे बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत ते आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतूर वस्ती मदें आमी जेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तो आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. बसुया. देवाचे कृपे लग्न संस्कार जोडून सोदतात. कॅल्विन वेन फेर्नांदीस आंकवार पूत, चार्ल्स जेराल फेर्नांदीस आनी शॅरोन कार्मेलीत फेर्नांदीस हांचो गान हैदराबाद रावता हैदराबाद. साशा क्विनी फेर्नांदीसच्या लागीं आंकवार दू विरियातो हिपोलितो मेनोसा फेर्नांदीस आनी अनिता रोजालीन फेर्नांदीस हांची गान वास्कोची रावता चिकाली. देवाचे कृपे लग्न संस्कार जोडून सोदतात. ग्रॅम सेसिल फेर्नांदीस आंकवार पूत, झेवेनास फेर्नांदीस आनी मारेनिना बेदा फेर्नांदीस हांचो गान मुळगोंचो रावता रातवाडो नावेली. आवेलना वियोला कॅट्रॉय द सोजाचे लागीं आंकवार दू आद्रियानो जुलियो जुआन द सोजा आनी एलेना द सोजा हांची गान वास्कोची रावता चिकाली. देवाचे कृपे लग्न संस्कार जोडून सोदतात. शॅनल फ्रांसीस कार्वायल आंकवार पूत, फ्रांसीस कार्वायल आनी रोजिता कार्वायल हांचो गान फातोळीचो रावता चिकाली. आनायदा क्लारिता मास्कारेनच्या लागीं आंकवार दू सिरिल जे मास्कारेनेश आनी एग्नेस मास्कारेन हांची गान वास्कोचें रावता चिकाली. देवाचे कृपे लग्न संस्कार जोडून सोदतात. रेनर जुलियान दोराद आंकवार पूत, पात्रिसी जोकीन दोराद, रेजिना लुसिंदा दोराद हांचो गान वास्को द गामा रावता वास्को द गामा. किंबर्ली मारिया नुनीसच्या लागीं आंकवार दू फ्रेग्रेनादो आलेक्स नुनीस आनी मारिया हिल्डा फेर्नांदीस हांची गान चिकालीची रावता चिकाली. आमचें हे दिसांनी भायल्यान भुरग्यां पासत हावपाचे वस्तींक थंयसर बेडान बांदव आमचे दोतोनीचे भुरग्यां पासत भायल्यान हावपाचे वस्तींक तर आदार दिवचो म्हणून मागता. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 32,170 रुपया. येता तो आयतार 7 तारीख डिसेंबराची क्रिस्तियनांचो दुसरो आयतार 2 मिसां शेवा धर्मीक वावराक भेटयल्लो आयतार. पयलें मीस 6:45 सकाळीं 7 ऑगस्ट समुदाय आनी टॅलिफोन एक्सचेंज ही ऑर्गनायज करतात आनी सांजे त्रिदूम इमाकुलाद कोंसेसांचो 5:15 मीस मांडावळ करफी कॉन्फ्रारिया. पवित्र संस्काराक भोजोण दर बुधवारा आनी शुक्रारा ह्या दिसांनी सकाळीं 6:30 जातली. आयताराचे मीस शनिवाराक जाता ती ना हे पावटी त्या न्हंयेन चलता इमाकुलाद कोंसेसांव. 6 तारखेर भुरग्यां ऑल्टर सर्वस शनिवारा दीस मिटींग ना. 4 तारखे डिसेंबरा ब्रेस्तारा दीस पॅरिश पास्टर कावन्सील मिटींग 16:30. 5 तारखे डिसेंबराच्या शुक्रार आनी हो मार्डी जातली. 7 मीस जाले म्हणटूच मार्डी जातली. 5 आनी 7 त्रिदू 5:15. 8 परब इमाकुलाद कोंसेसांव. पयलें मीस 7:15 आनी दुसरें मीस 8:30 जातलें. सेंट फ्रांसीस झेवियर DNA भाग्यवंताचो बूक आहा हांगासर आमच्या ऑफिसान मेळटा 400 रुपयान एक. कॉफी टेबल बूक आमचो इगोर्जेची
400 वर्सां जालीं तेन्ना भायर काडलो. तोय आमचो मेळटा हांगासर ऑफिसांत 850 रुपयान एक. बायबल डायरी येयल्ली आहा 2026 आमच्या ऑफिसांत मेळटा. ताचें मोल 200 रुपया आहा. कोणा जाय ताणी घेवचें. चवथो आयतार आदवेंताचो कम्युनियो इंडिया हें म्हळें 8 वर्सां 10 वर्सां जालीं करून आयल्या. कम्युनियो इंडिया म्हणजे मिशन संडे आहा तें कलेक्शन आख्या संवसाराक वेता. पूण आमचे इंडियेक जायते गांव आहा चड दुर्बळ ते पासत आमचे इंडियेच्या बिस्पांनी हो थाराव घेतलो आनी कलेक्शन करया इंडियेचे पासत. ताका म्हणटा आमी कम्युनियो इंडिया, कम्युनियो संडे. ते जातले चवथ्या आयताराक आदवेंताच्या. हे पयशे त्या कामां पासत वेतले त्या आयताराचें कलेक्शन. चिकाली स्पोर्ट्स क्लब हाच्या आदाराक पोरबे दिसा सायबमांच्या रोजफोनाचो तियात्र आहा. भिरांत आहा लॉज ना. जातलो 7:30 वरांचेर. तिकेटी इगोर्जेन मेळटात आनी ते पासून तिकेटी फ्रँकलीन फेर्नांदीसाच्या शॉपार मेळटात 5 पॅरीश वुमेन्स सेल पोतलाक एक एक्टिविटी करूं सोदता 9 तारखेर मंगळारा दीस 4:30 वरांचेर. सगळ्या बायलांक आपोवणें आहा. कितें तरी तुमी स्नॅक घेवन येवचे आनी बराबर बसून उलयतलीं आनी एक खातलीं थंयसर. सेंटर फॉर द फिजिकली चॅलेंज एक सेल कोता ऑफ होली रोजरी 8 तारखेर डिसेंबराच्या. स्पेशल मिस आहा 2 तारखेर डिसेंबराच्या दुसऱ्या वर्साचें रॉबिंदा सोजा इचोत्म्याक. एक बरें दिखणारान इगोजेक 5,000 दिल्यात. देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. उबे रावया. उपरांत मिस जालें म्हणटूच उलोवप आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. इश्टाक सांगलेलें हांवें आयकलें आनी मागीर आपल्या इश्टाक सांगता तें आनी शर्मा कोण आयकतलो. हाकाच लागून इश्टानो आमचें गोंय फाटीं पडलां. आनी आयज आमचे पॉलिटिशियन जें कितें कोत्तात आमकां जी जोरगत मारलेली आसा आमकां जें जोरगेपण येयल्लें आसा ताका लागून कोत्ता. हें आयकोनूय जोरी तर थोड्यांक वचपाचें दिसता. तुमी घरा वचात आनी नियाळ करात की गोंयचें जें निसवणपण जाता तुमीच हाका जबाबदार आसा वो ना तें. सुरू करुया स्पिरिच्युएलिटी इन सोशल एक्टिविजम. आयज हांवूच येवचो आसलो जाल्यार थोडे दीस फाटीं हांवें फादर बॉलमॅक्साक फोन केल्लो आनी ताणें म्हटलें आपूण बागेवन फ्रांसीस शावेराचें नोवेना आमच्या विर्गोचेन चलता. आपणें अशें चिंतलां पूण एकूच दीस उरला आनी आपणाक मनीस मेळोंक ना आनी तो म्हणल्यार आयतार 30 तारीख. तूं येताय काय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें येता. मागीर तूं खंयच्या विशयाचेर उलयतलो. हांवें म्हणलें तूं विशय धाड हांव सांगतां. आनी म्हाका सदांच जाय आसलें ह्या विशयाचेर उलोवंक स्पिरिच्युएलिटी इन सोशल एक्टिविजम. हांवें म्हणलें फादर हो घाल. बिकॉज लॉट ऑफ अस थिंक that faith has nothing to do with social activism. भावार्थाचें धर्माचें आनी सोशल एक्टिविजम आसा ताचें कांयच नातें ना अशें आमकां जायत्या जाणांक दिसता. जायते सोशल एक्टिविस्ट जे क्रिस्तांव आसात ते पासून ते म्हणटात. थोडे पॉलिटिशियन्स आसात ते पाद्रींक आमच्या जायते फावटी म्हणटात तुमी पाद्री तुमचें काम करा रे तुमकां आनी पॉलिटिक्स कित्याक जाय. आनी हाका लागून हो विशय आमकां सगळ्या गोंयकारांक भोव म्हत्वाचो. आनी उपरांत म्हजी काणी हांव तुमकां सांगतलो. हांव जाणा तुमची फिरगोज हो व्हिडियो युट्यूबार घालता मातशे वसात आनी मागीर दुसऱ्यांकूय धाडा. वाय आय चोज दीस टॉपीक बिकॉज आय वॉन्ट यू टू अंडरस्टँड वन थिंग एंड ऑल्सो टू माय सेल्फ. हांव जोरी तर म्हाका क्रिस्तांव म्हणटा
आनी म्हजे आमदार कितें वायट कोत्तात, ओनीत कोत्तात आनी हांव ताचेर आवाज कोन्ना, हांव खरो क्रिस्तांव न्हू. म्हजें पर्यावरणाचें निसणतण जाता जाल्यार हांव खरो क्रिस्तांव न्हू. तूं मिसाक आयलो गेलो, फाल्यां कितें जाता, तुजे पॉलिटिशियन्स तुजे सगलो गांव पिड्यार करतात, दोंगर विकतात, नाका जाल्ले कायदे काडून आमचें गोंय विकता. तूं ओगो आसाय, हाका दोनूय जबाबदार आसाय. हें फक्त आमचें कुसियेंस न्हू, पूण आमचो क्रिस्तांव धर्म आमकां शिकयता. नेक्स्ट स्लाइड. The Catholic teachings on social action and justice and peace are rooted in both Old Testament, New Testament. Social activism करप हें आदल्या करारानूय आसा, नव्या करारानूय आसा. नव्या करारान आमकां खंय मेळटा, आदल्या करारान खंय मेळटा तें सांगता. तें आमकां अदीक करून एक्झॉडस आनी बुक ऑफ जजीस तातूंतल्यान मेळटा. नेक्स्ट स्लाइड. एपय. The Hebrew prophets repeatedly received the call of God to raise their voice against injustice and announce justice. ओनितीच्या आड आवाज उखलूंक देव प्रवाद्यांक आपयतालो आनी निती खातीर झुजूंक त्या प्रवाद्यांक आपयतालो. आतां तुमी एक सोजपाक जाय, त्या काळार धर्म आनी राजनिती वेगळी नासली, दोनी बरोबर वेताले. जे धर्मीक फुडारी आसात तेच राजनितीक फुडारी आसतात. रिलिजियस लिडर्स व पॉलिटिकल लिडर्स. सो आयज आमी जे पॉलिटिकल म्हणटा ते त्या काळार धर्माच्याय बाबत्यान येताली. आनी हाका लागून जेन्ना जेन्ना उणीत जाता देव प्रवाद्यांक आपयता. एक उदाहरण दिता. राजा सॉल तुमी जाणा न्हू, पयलो राजा इस्रायलाचो. तो दाविदा आड उणीत कोत्तालो, लोकां आड उणीत कोत्तालो. तो कोणाक उठयता? प्रवाद्याक उठयता, सॅम्युएल. आनी ताका सांगता, देव सांगता सॉलाक सांग तूं कोत्ता तें सारकें ना. मागीर येता काळ दावीद पातशायाचो. दावीद पातशाय एक वायट कोत्ता, एके अस्तोरेचेर वायट नदरेन पळयता, तिका वायट कोत्ता. देव नाथान प्रवाद्याक काडटा आनी दाविदाक पातशाय कडेन धाडटा ताणें जें वायट केलां तें तोंडार सांगपाक आनी हे बायलेक नीत जोडून दिवच्याक. असले जायतीं उदाहरणां आमकां आदल्या करारान मेळटलीं. नव्या करारान जेजून जें केलें, फारिजेवांक, जुदेवांच्या धर्मीक फुडाऱ्यांचेर ताणें कितले फावटी निशेध मारलो. जे वायट हे धर्मीक फुडारी लोकांचेर कोत्ताले ताचेर निशेध मारलो. हे जायत्या उदाहरणां वरवीं आमकां गमून येता की जेजू समाजांत न्याय हाडूंक सोदतालो. पूण म्हाका सगळ्यान बरी जेजूची गोश्ट म्हणटा ती हांवें चित्र घातलां आदल्या स्लायडीन. इफ यू कॅन शो द प्रिवियस स्लायड. प्रिवियस वन, या. ही दोन चित्रां म्हाका जेजूची एकदम बरी दिसतात. देव तें जेजून कितले फावटी सांगलें, देवाच्या नांवान धंदो करिनाकात, पयशे करिनाकात, कांय करिनाकात. आयकोना म्हणून हातीन सोयत्या घेवन तांकां मारूंक लागले, धांवडायले. म्हाका सांगात, आमच्या काळान आमचे पॉलिटिशियन धर्माचें नांव घेवन पयशे करिना. फुर्सा कडेन वचून भासावणी दिवप आनी मागीर तांकां पयशे दिले उपरांत ती भासावणी विसरून एका पार्टींतल्यान दुसरे पार्टीन उडी मारप जायना. हें वायट न्हू? आनी धर्माच्या नांवान केल्लें वायट न्हू हें? दुसरें चित्र म्हाका जेजूचें येता तें जेजू आनी जी बायल पोरद्वारान सांपडलोली ती. काय बरो टायटल दिला न्हू, वुमन कॉट इन एडल्टरी, बट नो वन सेज मॅन कॉट इन एडल्टरी. वी से वुमन कॉट इन एडल्टरी. इफ शी वॉज डुईंग एडल्टरी देयर वॉज सम मॅन इनवॉल्वड. पूण समाज कितें करता? एके अस्तोरेचेर अन्याय करता. जेजू एके अस्तोरे खातीर न्याय दिवपाक उबो रावता. So Jesus himself becomes an example of social justice. And जे भाशेन तो फुडाऱ्यांक चॅलेंज करता तोवूय एक सोशल एक्टिविस्ट. या नेक्स्ट स्लाइड. आनी आमकां एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स तातूंतय मेळटा कशे भाशेन आपोस्ल वो समाज जो आसलेलो तांकां एकठांय दवरूंक ते प्रयत्न करताले.
जी गरीब आसलोली तांचो ते कुयदाद करी. दिस टू केअर फॉर द पुअर. जांचे कडेन पयशे आसतात, गिरेस्त आसतात, तांचे कडेन ते घेवन कोण गरीब आसतात तांकां दिवप. आनी जेन्ना एक सुयेग मेळटा स्वता खातीर उबो रावंक, जे फुडाऱ्या मदें स्वत कितें आसा तें सांगूंक ते सांगताले आनी जायत्यांक मरण पासून फावो जालें. नेक्स्ट पवित्र सभा आमकां कितें सांगता? जायते फावटी पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा तें आमकां फकत धार्मीक कशें दिसता. तातूंत कांय एक्टिविजम ना अशें दिसता, तातूंत कांय सोशल एक्टिविजम ना अशें दिसता. पूण पवित्र सभा ह्या विशयाचेर सारकी स्पश्टपणी शिकवण दिता. आमचे दाखले आसात जायते. रेरूम नोवारूम फ्रॉम 1891, क्वाद्रजेसिमो anno 1931, Pacem in Terris 1963 by Pope Paul VI, Populorum Progressio 1967, Centesimus Annus 1991 by Pope John Paul II, Laudato Si हे आमकां दिसता सगळ्यांक उगडास आसतलें by Pope Francis, Fratelli Tutti in 2020 by Pope Francis, and many other documents, but the foundational document is from Second Vatican Council, Gaudium et Spes. Gaudium et Spes जे वातिकन दुसरे सभेचे दाखले आसात तातूंतले स्पश्टपणी सांगता क्रिस्तांवांचे आनी हेर धर्माच्या लोकांचे नातें कितें आनी कशे भाशेन आमी समाजांत बरेपण हाडूंक सांगातान झुजूंक जाय तें आमकां मार्गदर्शन दिता. जाल्यार एक होमवर्क दिता, एटलिस्ट गावदिum et Spes हे वाचत. इंटरनेटार गुगलाचेर मारल्यार आख्खो दाखलो PDF फायल तुमच्यान डावनलोड करूं येता. तें वाचा आनी हांव कितें उलोवंक सोदतां तें तुमकां सोजमतलें. आनी आतां 1971 सिनड जाल्लो बिस्मांचो जुस्टिसिया इन मुंडो, जस्टीस इन द वर्ल्ड, हेंवूय एक गरजेचो दाखलो. ताचेरूय तुमकां गमतलें कित्याक त्या काळार जायत्यो वस्तू जाताल्यो, अन्याय जाताले आनी आयजूय कशे भाशेन हेच अन्याय वेगवेगळो सरकार जो येता तो करता. आनी पवित्र सभेचो हाका जाप कितें वो आमची जाप कितें तें हो दाखले आमकां दाखयता. एक सामरी कशी हे सगळे दाखले कितें सांगतात? पयलीं म्हटल्यार डिग्निटी ऑफ द ह्युमन पर्सन. इन द 1970s or 60s onwards एक ट्रेंड सुरू जाल्लो. एबॉर्शन्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सारगसी, IVF आनी वेगवेगळे वस्तू. हातूंत व्हडलो प्रश्न म्हणल्यार हे सगळें जें चलता तातूंत मनशाचो वालोर कितें? अदीक करून एबॉर्शन आमी म्हणटा तेन्ना. मागीर कॉमन गूड एंड कम्युनिटी. कॉमन गूड म्हणटा तेन्ना कितें? आमी सगळीं वेगवेगळ्या देशांत रावतात. आयज म्हाका दिसता सगळ्या देशांनी वेगवेगळ्या धर्माचो लोक रावतात आनी आमकां आमचे हक आसात, फंडमेंटल रायट्स. थोड्यांक ते मेळटा, थोड्यांक मेळना. जाल्यार सांगाता वावरून आमी ते ताचे खातीर कशें झुजूंक जाता ते विशीं हे दाखले सांगतात. नेक्स्ट ऑप्शन फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल. पवित्र सभा परतून परतून उगडास करता की गरिबांचो हुस्को धरात. पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो आसलो तेन्नाय ताणें तें म्हटलेलें. अमेरिकेक वचोन ताणें अमेरिकेचे लोक जे गिरेस्त आसात त्या गरीब देशांच्या लोकांचेर कशें अन्याय करता तें ताणें अमेरिकेक वचून सांगलें. अँड ही सेड दॅट रिच नेशन्स शूड सपोर्ट द पुअर नेशन्स. तशेंच पाप साहेब फ्रांसिसानूय तें केल्लें. आनी आतां जो आमचो पाप साहेब लिओ 14वो हालींच 1-2 म्हयने फाटीं ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो. इन ओल्डन डेज द एम्प्लॉईज यूज टू enjoy at least 60 to 70% of the income of the company. But today, the CEOs or the owners of the company enjoy 600%, while only a share of 30 to 40% is given to the employees, which is a grave injustice. कित्याक जायते कंपनीचो पयसो कोत्ता कोण चड वावरता? जे एम्प्लॉईज आसात, जे कंपनीचे वावराडी आसात तांचे. सो ह्या बाबतींत जायते वस्तू हे दाखले सांगतात. मागीर सॉलिडॅरिटी
डिग्निटी ऑफ वर्क अँड रायट्स. आतां हांव जें उलयतालो तें हातूंत येता, डिग्निटी ऑफ वर्क अँड रायट्स ऑफ वर्कर्स. जे आमचे वर्कर्स आसात, आयज तुमकां घोडये सुमाराक एक फावटी हॉलिडे मेळटा जायत, पब्लीक हॉलिडेज मेळटा जायत. एक काळ आसलो जेन्ना ते लोकांक मेळो नासले आनी व्हडली रेवल्युशन्स जाल्ली. लेबर्स मुवमेंट, वर्कर्स मुवमेंट, तातूंत पवित्र सभेनूय आपले भागदान दिल्लें, आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें. पवित्र सभेनूय हाचेर आवाज काडलो. आयज ज्यो तुमकां पेड लीव मेळटात, सीक लीव मेळटात, पब्लीक हॉलिडेज मेळटात, विकली ऑफ मेळटा, पेड, हे सगळ्यो चळवळ्यो जाल्यो आनी हातूंत पवित्र सभेचो हात आसा म्हणून आमकां तें मेळटा. आनी मागीर पीस अँड डिसआर्ममेंट. I like what Pope Francis was saying. We have to move towards a world where every nation will decide not to have any weapons. Is there any country in the world today that does not have any weapons, that does not have military? You know of any country? There is one country, Costa Rica. It does not have military, does not have weapons, and you will realize, तुमकां दिसतलें ह्या देशा विशीं तुमी शिकात, त्या देशाक कोणूच अटॅक करून वचना, कित्याक तो देश दुसऱ्याक अटॅक करिना. आनी हत्यारां नासतना जरी तर एक देशाच्यान उदरगत करूंक जाता, तुमी चिंता सगळ्या देशांनी अशें मन भरलें जाल्यार कितली मनशांची उदरगत जातली, कितली गरीब ती बाबा शांतीन जिवंक पावतली, तांकां स्वताचें जेवण खाण बरे भशेन मेळटलें. नेक्स्ट स्लाइड. थोडे एग्जाम्पल्स दिता. थोडे आमचे पाप साहेब वा थोडे सांत पोप आमचे पवित्र सभेचे जे नमुणे जाले सोशल एक्टिविजम ऑफ सोशल जस्टीस अँड पीस. पोप लियो 13वो, ताणें तो दाखलो बरयलो इन 1891. रेरून नोवारून पयलेच फावटी खंयच्या सरकारान बरोवंक ना, खंयच्या देशान राजान बरोवंक ना, पूण आमच्या पाप साहेबान बरयल्लें लियो 13वो. आनी म्हाका दिसता आमचो आतांचो पाप साहेब लियो 14वो ताचेच शिकवणी वरवीं चलता. हातूंत कितें आसलेलें, मॉडर्निजम जातालें. तुमी हिस्ट्री कोण शिकता, भुरगीं शिकतात जी हिस्ट्री, मॉडर्निजम, इंडस्ट्रियल रेवल्युशन, जायते कामदार येताले, कंपनीज येताल्यो, फॅक्टरीज येताल्यो, कामदार वयताले, पूण तांचेर अन्याय जाताले. पयलेच फावटी हो पाप साहेब ताचेर आवाज उखलता आनी तांकां कसले कसले हक मेळोंक जाय, तांकां कशे कशे भाशेन तांचे पागार आसूंक जाय त्या बाबतींत तो उलयता. नेक्स्ट, पोप जॉन द 23rd, पाचेम इन टेर्रिस, पीस इन द वर्ल्ड. ह्या वरवीं ताणें कितें केलें, ही लिंक द वर्ल्ड पीस टू द फावंडेशन ऑफ प्रॉपर रायट्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तुमी जरी तर संवसारांत शांती हाडूंक सोदतले जाल्यार लोकांचे जे हक आसात ते सांबाळूंक जाय. त्या काळार जायत्या देशांनी डिक्टेटरशीप आसताली आनी तेन्नाच हालींच वर्ल्ड वॉर 2 जाल्लें, जायते देश आशिल्ले ते अजून सारके जावंक पावंक नासले. द डिस्ट्रक्शन दॅट हॅपन बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इट हॅड नॉट रिस्टोर्ड. आनी हाका लागून कितें जातालें, सगलो लोक आपूण ग्रॅब करूंक सोदतालो. कितें मेळटा, पयशे मेळटा, दुडू मेळटा, whatever wealth you get, grab it. And in this, the result of this was dictatorship where people's rights were suppressed. And I think many of us love this Pope, John Paul II. He is also my patron saint, personally my patron saint. Our social justice and peace and spirituality चे उलयता जाल्यार म्हाका तो बाबसाहेब एकदम बरो दिसता. He was a man of deep prayer and he was a man of deep activism. And to be straightforward, he was the man because of whom communism fell to its roots, from the roots. Communism कितें तें घोडी आमकां आयज भुरग्यांक समजना जाय. तुमी चिंता, आयज तुमी क्रिस्तांव कशी बरी इगोर्जेन येतात, सुसेगाद तुमी भायर भोंवतात, पूण कम्युनिजम आसतना तूं इगोर्जो बंद उडयल्ल्यो, पाद्रींक गुणगुणीत घालताले, जिवेशी मागताले, तुज्यान धर्मीक वस्तू इस्कॉलांनी घालूंक जायनासल्यो, भायर सोल्दार भोंवताले, तुमकां बेश्टे भोंवंक मेळनासलें, तुमकां धरताले. ह्या पाप साहेबान हाचेर निशेध मारलो आनी पयली सुरवात केली आपल्याच देशांत, पोलंड. आनी आयज कम्युनिजमाचेर कोणूय जरी तर इतिहास बरयता
ह्या पाप साहेबाचें नांव घेताच. नेक्स्ट, this is Dorothy Day. She was the co-founder of the Catholic Workers Movement. ती पयली कातोलीक नासली. तिणें अमेरिकाक जे कामदार आसात तांचे पासत न्याय मेळचे खातीर चळवळ सुरू केल्ली आनी ती चळवळ करता करता तिच्या जिवितांत भावार्थाची एक किरण आयली. ती कातोलीक जाली, मोरोसोर कातोलीक उरली आनी आपूण जो वावर करतालो तातूंत कातोलीक धर्माची शिकवण वापरून तिणें हो वावर चावलो दवरलो. आनी ऑफकोर्स मदर टेरेसा. आतां हांव मदर टेरेसा हॅड नथींग टू डू वीथ पॉलिटिशियन्स. वाय एम ब्रिंगींग हर हियर. सोशल एक्टिविजम म्हणटा तेन्ना इश्टालो गरजेचें न्हू की आमी सदांच पॉलिटिशियनाच्या आडलो सरकाराच्या आडलो. गरज ना. सोशल एक्टिविजम म्हणजे कितेंय अन्याय घडटा न्हूच जे पॉलिटिशियन करतात ते, पूण सादो लोक पासून करता ती अन्याय ताचे आड उलोवप इज सोशल एक्टिविजम. आनी तिणें तें केलें. नेक्स्ट, ऑफकोर्स पोप फ्रांसीस is also a very, very good example. How many of you remember what Pope Francis has done to the world as a world leader? धर्मीक गुरू कसो सोडून दिया, पूण न्याय हाडपाक ताणें कितें कितें केलो उगडास आसा. म्हाका दिसता ह्या पाप साहेबाचें जिवीत आमी सदां पळयलां. टीव्हीर येतालो, न्यूजार येतालो, वगोर वगोर. देर आर जायत्यो वस्तू केल्या, जायत्यो म्हणच्यो जायत्यो. गल्फ कंट्रीनी सिरिया हे जे देश झगडटाले तातूंत लोक बाबडो दोरयांनी धाकटी धाकटी न्हंयो करून कितें करून आनी ट्युबांचेर बसून फ्लोट जावन युरोपाक वेताले. युरोपाक बॉर्डरीचेर आसतना जायते ते युरोपियन देशाचे लोक तांकां धोत्ताले, बोनकोणीन घालताले वो थोड्यांक गुणी मारून जिवेशी मागताले. ह्या पाप साहेबान ते बंद करूंक लायले. And he asked the European countries to allow the refugees to come in. अमेरिकाक मेक्सिकोनसून दुसऱ्या देशांसून लोक वेतालो वावरा खातीर पूण तांकां जनवारां भाशेन केन्नाय ट्रिटमेंट मेळटालो. ताणें तें बंद करूंक लायलें. त्या पासत तो वावुरलो. वातिकानांत वा रोमांत खूद आपणें सिरिया ह्या देशांनी वचून जायत्या भुरग्यांक, बायलांक, दादल्यांक जी गरीब आशिल्लीं आपल्या सांगाता थोड्यो तरी फामिली व्हरून तांचें उदार पोसण केलें, तांकां जेवण दिलें, तांकां रावपाक जागो दिलो. आतां तोच आसतना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डिवेलप जाला आनी इल्लें इल्लें करून आयज आमच्या मोबायलाचेर आसा. ताचो वापर कसो जावंक जाय, कसो जावचो न्हू. मोरचे आदीं 1 म्हयनो पयलीं ताणें हाचेर संवसारा मुखार आपले विचार मांडले आनी मागीर तो सोंपलो. So he is one of the very, very important figures where the world is today. आनी शेकी आमचो पाप साहेब लिओ 14. म्हाका दिसतालो तो भायर सरोना कित्याक जितली इयर आसा तो सगळे एक्टिविटीज करपाक बिजी आसा, चड हें करचो ना. पूण तो कितें कितें उलयता डेली हांव न्यूजाचेर एक शॉर्ट बायट्स घेता थोडे न्यूज चॅनलाचेर. एंड ही इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब. पयले सुवातेर इस्रायल पॅलेस्टायन मध्ये जे पाप साहेब फ्रांसिसूय करतालो तांचे मध्ये शांती हाडपाक तो वावुरलो. थोड्यो थोड्यो वस्तू इल्ल्यो इल्ल्यो करून ती शांती जाग्यार पडटा. रशिया युक्रेन मध्ये पाप साहेब फ्रांसिसूय वावुरतालो. ती झुजां बंद जावपाक आतांचोय पाप साहेब वावुरता. इल्ली इल्ली करून आमकां बरी बरी खबर येयत ही झुजां बंद जातात म्हणून. लोकांक जायते त्रास जातात. वस्तू जरी तर आयज आमच्या काळान म्हारग जाल्या जाल्यार ही झुजांय कारणां आसात. आनी हाका लागून आमचोय लोक, आमच्या देशाचो लोक ही झुजां कशी घेता, कसले कमेंट मागता तेवूय आमकां गरजेचें. बरें, हें जालें इंटरनॅशनल लेवल आनी तें गोंयांत आमचे आनी आमच्या देशांत बरीं उदाहरणां आसात. पयलीं म्हणल्यार फादर स्टॅन स्वामी. आयकलां तुमी नांव? 83 years old, जेलीन आसलेलो पाद्री, जेजुईट पाद्री मेलो. पूण तुमी जर तर ताचो वावर पळयलो जाल्यार जे ट्रायबल लोक आसात, आदिवासी लोक आसात, तांचे पासत तो खूब वावुरलो. मागीर तुमचेच फेरगोजेचो पाद्रीकार आसा म्हणटा तो पर्यावरणा खातीर आनी जे अन्याय चलता ताचे पासत झुजता. आमच्या गोंयांत जायते नमुणे आसात. तुमच्या मुखार हांवूच एक नमुणो. आनी म्हजी काणी तुमची काणी घडये एकूच भाशेची आसत. एक ल्हानशी म्हाजी काणी सांगता. आय वॉज नॉट इंट्रस्टेड इन एक्टिविजम until 2019.
आनी हांव भावार्थी मनीस नासलो. आय वॉज ऑलमोस्ट एन एथिस्ट एट अ व्हेरी यंग एज, फ्रॉम एज ऑफ 15-14. हांवें क्रिज पासून मातशें घेयला, पूण मायंड फोर्स केला म्हणून घेयला क्रिज. ओके. आनी मागीर हांव एग्नॉस्टीक जालो. एथिस्ट म्हणजे जाणा तुमी, देवाक मानना तो. मागीर एग्नॉस्टीक जालो म्हणजे देव आसा पूण खंयचो आसा खबर ना. जाल्यार एक सुमार 10 वर्सांची हिस्ट्री रिसर्च करून मागीर म्हाका सारकी खात्री जाली की आमचो तरी एक देव होच खरो देव. मागीर हांव म्हाजें धार्मीक जिवीतूच जियेतालो, धार्मीक वस्तूंनी बुडलोलो. पॉलिटिकल सायड हांवें केन्ना मतीन घेवन तें म्हाजी दॅट्स नॉट माय कप ऑफ टी अशें चिंततालो. पूण जेन्ना वस्तू जावपाक लागल्यो, जे भाशेन जावपाक लागल्यो, आनी फादर बॉलबॅक्सा कडेन म्हजी इश्टागत जाली कांय वर्सां फाटीं, तो जे भाशेन उलयलो म्हाका एक प्रेरणा जाली म्हज्याच क्रिस्तांव धर्माचेर नियाळ करून. तेन्ना वचून हांवें हें सगळे दाखले वाचले आनी हांवें म्हटलें हांव जरी तर म्हाका कातोलीक म्हणटा, पूण जी पवित्र सभा म्हाका शिकयता तें हांव सारकें पाळिना जाल्यार हांव कसलो कातोलीक. अन्याय चलता थंय जर तर म्हाजो आवाज काडिना जाल्यार हांव कसलो कातोलीक. आनी हाका लागून म्हज्या भावार्थाक लागून इश्टानो आयज हांव सोशल एक्टिविजमान भितर सरना. म्हाका पॉलिटिक्सान भितर वचूंक जाय, वो पंच जावंक जाय, सरपंच जावंक जाय, मंत्री जावंक जाय म्हणून न्हू. इट्स बिकॉज ऑफ माय फेथ. इट इज माय फेथ दॅट पुश्ड मी टू गो अँड डू दीस जॉब. अँड आय फील सॅटिस्फायड टुडे. I feel satisfied today that when I fight for social justice, I can talk of my faith. आनी तुमी जाणा आसतलीं आयज हें एकदम गरजेचें. तर हेंच सांगून हांव सोंपयतां. हांव नको कितले मिनटां घेतल्या ती, जाता तितलें उणें करपाक हांवें प्रयत्न केलो. देव बरें करूं. जायतो लोक नासलो बरो, तांकां धाडा. Talk by Matthew Alameda was very good. आमकां सगळ्यांक बरी नॉलेज मेळ्ळी. आनी फादराच्या नांवान, तुमच्या नांवान मॅथ्यू आलमेडाक देव बरें कर म्हणटा. आनी रियली नीड्स एप्रिसिएशन. सो लेट अस पुट आवर हँड टुगेदर फॉर मॅथ्यू आलमेडा. थँक यू.
आमचे पासो विनोद करपाक घेवन फ्रांसीस शावेरा घेवन फ्रांसीस शावेरा मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव आनी सडवण बरी करूं देसा देसांनी तूं गेलोय तुजो जीव करून मेलोय हे पासत बापान तुका सरगार मोहिमेन भरलो आनी संवसारा तुजी कूड कुसूंक दिली ना अती संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासो तुजी विनोती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ती शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो जे बराबर जेजोरी पवित्र आत्मे सवे हांव वाकणटा. आमेन.